हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता. तर आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे म्हत्वाचे अपडेट्स. आयची जी बातमी आसा, कुळ्या दूधसागर जे टूर ऑपरेटर्स आणि सरकाराचो GTDC जो कावंटर आसा, ह्या दोनां मदीं एक वाद सुरू आसा. खूब दीस जाले हांचो वाद सुरूच आसा. ते टूर ऑपरेटर्स आहा तेंचें म्हणणें की जो GTDCचो जो कावंटर आसा तो काडून उडोवचो आनी जी पयलींची जी वेबसायट आहा पळय ती तांकां रिटर्न दिवची. तशें तेंच्यांनी आयज कुळ्या पुलीस स्टेशनान जी आदली जी समिती आशिल्ली तेचेर ते कागाळ नोंद केला आनी तेंच्यांनी एकूच मागणी केला की जो कावंटर आहा तो काडून उडोवचो आनी ती वेबसायट आहा ती पयलीं ती आमकां दिवची. जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी तशेंच जे आशिश नेहराचे जे केशी प्रॉपर्टी वयल्यान जे प्रकरण जे सुरू आसा ताका आतां केशी पंचायतीन 30 दिसां भितर जो तेणे रस्तो केलो तो परतून सारको आदली जशी जमीन आहा पळय तशीच करून दिवची अशें करून ताका 30 दिसाची अल्टिमेटम दिला आनी ही जी बातमी आहा तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान आमकां दोन म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा. आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार केंद्रीय सरकाराच्या मार्गदर्शना प्रमाण पुराय गोंयच्या फेर प्रायस दुकानांक स्टँडर्ड कलर कोड दिवपाचो थारायला. देखून लोकांक ही फेर प्रायस दुकानां म्हणून वळखुपाक इजी जातलें. तशेंच तिसवाडी आनी केपें तालुक्यांतल्या फेर प्रायस दुकानाचें रंगकाम केलां अशें नागरी पुरवण खात्याचो सहाय्यक संचालक तुळशीदास दाबोलकर हांणी म्हायती दिल्या. तशें नागरी पुरवण खात्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमा वेळार तांचें उलोवप जाल्लें. फुडें या आमचो न्यूज एंकर गौरीश हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट. आमच्या देशात अशी म्हण आसा की हम दो हमारे दो किंवा ल्हान परिवार सुखी परिवार. ह्याच फाटभुंयेर आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री जे आसा चंद्रबाबू नायडू तांच्यांनी अशें म्हटलां की चडांत चड भुरग्यांक जन्म दिया. जेन्ना तुमी चड भुरग्यांक जन्म दितले तेन्ना तुमकां वेगवेगळ्यो सवलती तुमकां प्रोत्साहन दितले. त्याच बरोबर इलेक्शन लडपाची सुद्दां तुमकां संदी दितले खंय अशें तांच्यांनी स्टेटमेंट केलां. तर हे स्टेटमेंट हे विधान तांच्यांनी कित्याक केलां तर आंध्र प्रदेशात सध्या तरणाट्यांची संख्या खूब उणी जायत चल्ला, ज्यांच्या तुळेंत जाणटेल्यांची संख्या खूब चड आसा. 2047 मेरेन जाणटेल्यांची संख्या थंय वाडपाची संख्या सध्या आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांत 1.6 प्रजनन दर संख्या आसा, जो राज्य देशाच्या प्रजनन दरात 2.1 म्हटल्यार तुळेंत खूब कमी आसा. सो येणाऱ्या काळात थंय तरणाट्यांची संख्या वाडची अशें तेणी आवाहन केलां. त्याच बरोबर थंय वेगवेगळे तांकां सवलती दितले. पूण हेच्या मागचें कारणूय तो असो म्हणटा की राज्यांतले जे तरणाटे आसा ते भायल्या देशांनी परदेशांनी कामा खातीर स्थलांतरीत जावपाक लागल्या कारणान आमच्या राज्यान खंय ही संख्या उणी आसा आनी ह्या सगळ्या कारणां खातीर ते एखाद विधेयक लेगीत काडपाचें आसा. सो ही एक आश्चर्यजनक अशी तांची विधानां आसा. कित्याक पुराय जगांत आमचो जो भारत देश आसा तो लोकसंख्ये खातीर दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसतना तांचें हे विधान आनी ह्या फुडें आतां आंध्र प्रदेशांत कितें जातलें हें पळोवचें पडटलें. गौरीशान आमकां म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा. फुडें या समिधा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक.
दर एकल्यान गोंय हें टीबी मुक्त करपा खातीर वावुरचें तशेंच टीबी हें कोणाकूय जावपाक शकता तेन्ना दर एकल्यान आपल्या जिवाची काळजी घेवची तेच बरोबर कोणाय भितर जर कसली लक्षणां टीबीची दिसून येत जाल्यार ताका रोखडेंच लागसारच्या भलायकी केंद्रांत दाखल करचें अशें आवाहन वर्षा उजगांवकर हांणी केलां तशेंच 2025 पर्यंत गोंय हें टीबी मुक्त करपाक आमी वावरुया अशें जॉन डिसिल्वा हांणी सांगिल्लें आसा तर जॉन डिसिल्वा तशेंच वर्षा उजगांवकर हांणी भलायकी खात्यान आयोजीत केल्ल्या बक्षीस वितरण सुवाळ्याच्या उपरांत तांणी हें उलोवप केलें वर्षा उजगांवकर तशेंच जॉन डिसिल्वा हांणी टीबी विशीं जागृताय करपा खातीर रिल्स लेगीत केल्ले आसा आनी हे विशीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तांची तोखणाय केल्ली आसा तर ही सविस्तर बातमी तुमी 7 बुलेटिनांक पळयात. संविधान आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा. फुडें वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचें घडणूक. आपेवाळ प्रियोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिता अशें सांगून म्हणजे हायस दाखोवन तांच्या कडल्यान सुमार 14 लाख रुपयाची तांकां तोपी घाल्ली आसा. ही जी बायल आसा पुजा नायक म्हणून तिका सद्या अटक केल्ली आसा आनी तिचेर आतां कडक कारवाय जातली अशें आश्वासन जें आसा तें मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आसा. तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार काल म्हणजे ढवळे काल आयतारा सांजे फार्मागुडेर ढवळे हायवेचेर हिट एंड रन म्हणजे गोरवांक गाडी मारून तांकां त्याच जखमी अवस्थेत सोडून एक गाडी गेल्ली आसा. ही जी पुराय घडणूक आसा अपघाताची ती कॅमेरात कैद जाल्ली आसा आनी नेमके कालूच जी कवळे ग्रामसभा जाल्ली तातूंतय हो हेडपी सुणी तशेंच गोरवां तांचेर म्हणजे कितें तरी तोडगो काडचो अशें काल मागणी जाल्ली. सो काल हो ज्युस्तूच एक्सिडंट जाल्ल्यान तांची मागणी जी आसा ती आनी खर जाल्ली आसा. तशेंच आयज सकाळीं सांताक्रूज वाठारांतल्या एका फ्लॅटांत अचकीत उजो लागलो तरी बरें सुदैवान घरांत कोण नाशिल्लो मात बंद आशिल्लो तो फ्लॅट पूण तो म्हणजे जे सामान आशिल्लें तें लासून म्हणजे तांचे बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार आयज कर्नाटका सावन गोंयांत बेकायदेशीर रितीन हाडपी गोमांस जे आसा सुमार 350 ते 400 किलो गोमांस जे आसा ते मोले चॅकपोस्टाचेर आयज धरिल्ले आसा आनी ह्या विशींची जी कारवाय सद्या चालू आसा आनी 2 जाणांक ह्या कारवायेत जप्त केले आसा. ह्यो सगळ्यो तुमकां बातम्यो सविस्तर गोमंतक टुडेच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. ह्यो ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां सांगिल्ल्यो आसा त्यो गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर माध्यमांक फॉलो करात आनी गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हें बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.